जेन्ना हांव डोमेस्टीक फेस्टिवल म्हणटा ते पुराव्या सकट म्हणटा, आंकड्या सकट म्हणटा. जेन्ना आमी इफ्फी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हणटात तेन्ना त्या फेस्टिवलाक फॉरेन डेलिगेट आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी यांची संख्या व्हडा प्रमाणात आसपाक जाय. पण ज्या तरेन बाबत आयोजन गोंय सरकार ह्या इफ्फीचे करता तेका लागून आयज फॉरेन डेलिगेट जे आसा ते ह्या इव्हेंटा कडेन फाट करपाक लागलेले आसा. फाटल्या कांय वर्सांचो जर डॉक्युमेंट आमी पळयलो जाल्यार त्या डॉक्युमेंटा वरवीं आमकां सिद्ध जाता आनी हे डॉक्युमेंट ऑफिशियल डॉक्युमेंट सरकारचे डॉक्युमेंट जावन आसा की फॉरेन डेलिगेट यांची संख्या देंवत वयता. 2023च्या वर्साचे एडिशन जाले इफ्फीचे, तितून त्यांचो आंकडो आसलो 162. 162 हे फॉरेन डेलिगेट ह्या इफ्फीक सहभागी झाले. डॉक्टर प्रमोद सावंत जे मुख्यमंत्री गोयचे जावन आसा तेंच्यांनी 2 दीस फाटी तुमकां संबोधित केले आणि इफ्फी बद्दल जायते कितें तुमकां सांगले. इफ्फीची तयारी जोरदार चालू आसा, बेगीनूच पुराय जातली आणि इफ्फीक 28 कोटी खर्च करपाचे आसा. आमी जर पळयले फाटल्या कांय वर्सांनी जाल्यार 24 कोटीचेर पावलो, जवळजवळ 25 पावलो आणि आयज अंदूच्या इफ्फीक गोंय सरकार 28 कोटी खर्च करपाचे आसा. आमकां प्रश्न आसा की 28 कोटींतल्यान गोंयकारांक फायदो कितें जातलो, गोंयांक फायदो कितें जातलो. गोंयचे जे फिल्म फ्रेटर्निटी आसा, जे फिल्म निर्माता आसा, जे फिल्माचे कलाकार आसा, जे फिल्माचे डायरेक्टर आसा, ह्या फिल्म फ्रेटर्निटीक हेचो कितलो लाव मेळटलो हो व्हडलो प्रश्न चिन्ह काँग्रेस पार्टीक आसा. दर वर्सा गोंय मनोरंजन सोसायटी बाता मारता की आमी 10,000ची मोख दवरल्या, डेलिगेट हे 10,000 रजिस्टर जातले, दर वर्सा बाता मारता. पण जे पुरावे सरकारी आंकडे आमचे कडेन आसात, जे डेलिगेटांचे आंकडे आसात फाटल्या 4 वर्सांचे, ते दाखोवन दिता की आयज मेरेन 7,633 वयर हे डेलिगेट पावूंक ना. 7,633. आनी मुखेलमंत्र्यान तुमकां कितें सांगले, गोंयकारांक कितें सांगले की फाटली कांय वर्सां 8,000 डेलिगेट जाले. 8,000 डेलिगेट केन्नाच जावंक ना. फाटल्या 4 वर्सांचो ऑफिशियल आंकडो आमचे कडेन आसा. सो जेन्ना 8,000 क्रॉसूच जावना, मुखेलमंत्री खंयच्या आधाराचेर 8,000 म्हणटात. ESG ही मनोरंजन सोसायटी जी आसा ती मोख आपणाची 10,000चेर दवरता, पण 10,000 केन्ना आंकडो थंय पावूंक ना. आनी पावना कित्याक? तर यांचे आयोजन जे आसा ते आयोजन बाबत जावन आसा एका स्टँडर्ड, इंटरनॅशनल स्टँडर्ड आसपाक जाय. तो इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ह्या इफ्फीक आमकां दिश्टी पडना. गोंयांत जेन्ना काँग्रेस सरकार आसले त्या वेळार ह्या इफ्फीक एक वेगळो रंग, एक वेगळो साज, एक वेगळे तेका बळगे दिवपाचो प्रयत्न काँग्रेस सरकारान केल्लो. काँग्रेस सरकार जेन्ना आसले तेन्ना फिल्म फायनान्स स्कीम ही फिल्म फ्रेटर्निटी खातीर, गोंयच्या फिल्म फ्रेटर्निटी खातीर फिल्म फायनान्स स्कीम हे प्रमोट केले टू प्रमोट गोवन फिल्म मेकर्स. ही जी फिल्म फायनान्स स्कीम आसा ती सेवागारांक पडोवन आसा, ते गव्हर्नमेंट आसा, ती कित्याक चालीक लागना. मागीर ह्या फिल्म फेस्टिवलाचो फायदो कितें? जेन्ना
ही स्कीम तुम्ही बंद दवरल्या, ती डॉर्मंट आसा आणि तेकाच लागून गोंयचे फिल्मकार, गोंयचे फिल्म कलाकार, गोंयचे फिल्म प्रोड्युसर हे आयज मुखार सरना. गोंय गव्हर्नमेंटान, काँग्रेस गव्हर्नमेंटान त्या वेळार जवळजवळ 6 सेक्शनां, प्रोग्रामिंग 6 सेक्शनां दवरलेली वेगवेगळी, आणि तितून एक सेक्शन जे असले ते गोवा ऑन सेल्युलॉइड. आणि या सेक्शना वरवीं ऑफिशियल सेक्शन फिल्म, गोंयकारांची फिल्मां थंय प्रदर्शित करपाक मेळटाली, ती आयज खंयच आमकां दिश्टी पडना. फाटल्या 4 वर्सांचो जर नियाळ आमी घेतलो, ऑफिशियल जे डॉक्युमेंट आसा तितून नियाळ घेतलो जाल्यार गोंयचे फक्त एक फिल्म 2022 वागरो हे फिल्म ऑफिशियल सेक्शनान प्रदर्शित झाले इफी अंडर. बाकी सगळींची अनऑफिशियल सेक्शनान चलयतात. आमच्या गोंयकारांक फटयतात की तुमची फिल्मां इफीक आमी दाखयतले. ती खंय दाखयतात? ओपन ग्राउंडाचेर आनी खंयसर दुसऱ्या जाग्याचेर. जे ऑफिशियल सेक्शन असता इफीचे त्या सेक्शनान गोंयकारांची फिल्मां थंय प्रदर्शित जायना. फक्त एक फिल्म वागरो हे एक फिल्म प्रदर्शित जाता. आता काँग्रेस पार्टी सरकार, पार्टीचे जेन्ना सरकार असले तेन्ना इफीक एक वेगळो दर्जो दिवपाचो प्रयत्न केलो. त्या वेळार गोंयान फिल्म सांगपाचो उद्देश इतलोच की हे जे इफी आयज चलता ते इफी परतून एकदा सांगता मनी मेकिंग मशीन, भ्रष्टाचार करपाचे हे इव्हेंट जावन आसा. आणि हो इव्हेंट भारतीय जनता मैदान जावन आसा. चोरपाचे मैदान, चरपाचे मैदान, ग्रेजिंग ग्राउंड जाल्लो आसा. ज्या जाग्यार ते उपाट अशी टेंडरां फ्लोट करतात. ज्या टेंडरां लिमिटेड कॉस्ट आसपाक जाय तो भरमसाट लावन दिता आणि आपणाच्या सोयऱ्या धायऱ्यांक, आपणाच्या जाळवणदारांक, आपणाच्या कार्यकर्त्यांक, आपणाच्या लागींच्या इश्टांक ही कॉन्ट्रॅक्टां दितात. काय पुरावे आमी तुमचेकडे तुमकां ओरूच्या वर्सा दाखोवन दिल्ले. ओरूच्या वर्सा इफी जाल्या उपरांत आरटीआय घालून ही सगळी उक्ताडां तुमच्या मुखार आमी मांडपाचे आसात. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आयज सांगला ते भाशेन भारतीय जनता पार्टी खातीर पयशे करपाचे हे यंत्र जाल्ले आसा. आता हे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोंय सरकारा कडेन कांयच तेंचे कडेन पावर ना, ईएससी कडेन कांय पावर ना. हे गोंय सरकार आयज फक्त ट्रॅव्हल आनी हॉस्पिटॅलिटी, हॉटेलां बूक करप, तिकेटी बूक करप, तेंची रावपाची वेवस्था करप, तेंचे ट्रान्सपोर्टाचे इतल्याच पुरतो आयज गोंय सरकार एजंट जाल्लो आसा. त्याच्या मुखार हेंचेकडे कांयच आनी पावर ना, कांयच अधिकार ना. आणि त्याच खातीर गोंयची फिल्मां ऑफिशियल सेक्शनान ही चालीक लागना. आता जेन्ना आमी टेंडराचे उलयता, चोरयेचे उलयता, भ्रष्टाचाराचे उलयता, हॉटेलाचे उलयता, टॅक्सीचे उलयता, हेर फेर उलयता, त्या वेळार आमकां तुमकां सांगिनशें दिसता की जेन्ना आमी खंयची तिकेट, इमानाची तिकेट जेन्ना आमी बूक करता, ऑनलायन करता, समज आमी 1 म्हयनो आदी बूक केली, 15 दीस 20 दीस आदी केली जाल्यार तिची रेट एक आसता. आणि ज्या दिसा आमी फ्लाय करता त्या दिसा तिची रेट दुसरी आसता. आणि चड करून ती वाडलेलीच आसता, कमी केन्ना आसना. चुकोवन केन्ना आसली जाल्यार वाडोवनूच आसता. सो बुक करता, एजन्सी वरवीं बुक करता आणि हे पैसे खंयचे लायता? ज्या दिसा फ्लाय जाता त्या दिसाची हे तिकेटी बिलां करता. आता आमी जर तिकेटी बुक केल्यो 4-5 फाटी केली, 1 म्हयनो आदी केला कितली सवाय पडटा. 1 म्हयन्यानंतर केली, ऑन द स्पॉट केली जाल्यार म्हारग पडटा. तो एक तफावत. दुसरे हे कमिशनाक खाता. टॅक्सी ज्यो असतात
टॅक्सी वेगवेगळे भाशेच्यो आहा, ज्यो गाडयो बऱ्यो बऱ्यो आसा, बारीक सामान्य आसा, बऱ्यो आसा, हाय क्लास आसा, VIP खातीर ऑडी आसा, BMW, व्हडली व्हडली म्हाका नांवांय बी येयना, पूण गाडयो ह्यो आसा. गेस्ट कितले, गाडयो कितल्यो, हो जर हिशोब लायलो जाल्यार तितून तफावत दिश्टी पडटा. गेस्ट समज 50 जाल्यार टॅक्सी हेंच्यो गाडयो तांकां व्हरपाक 100. एक स्टँड बाय आसता तिचेय पयशे लागता. रूम जे बूक करता, हॉटेलां बूक करता, ते हॉटेलाक टेंडर नासतना हे डायरेक्ट ते बुकींग करता. टेंडर केल्यार सगळीं हॉटेलां येतली, सगळे आपणाची रेट दितले, पण एकाच हॉटेलाक खंयच्या तरी धरता आनी तितून बुकींग करता. आता त्या हॉटेलांनी कितले आमचे गेस्ट रावल्या, कितले गेस्ट गोंयान पावले, हॉटेलार पावले, आनी कितले येवंक ना, कितले आनी कॅन्सल जाले, हो हिशोब आसना. जितले बुकींग करतात तितले पयशे लाटून दिता आनी ते पयशे मागीर हे खाता. आनी तेकाच लागून सांगला की हे जे इव्हेंट आसा हे भारतीय जनता पार्टी खातीर मनी मेकिंग मशीन जावन आसा, हे ग्रेजिंग ग्राउंड जावन आसा, हे खावणीचो हो मैदान जावन आसा. हे आमी ह्या वेळार तुमच्या मुखार हांगा दवरतात. जो इफीचो ब्रँड आसलो, इफीक एक फेम असली, इफीचे एक नाव असले, ते आयज भारतीय जनता पार्टीन स्वताच्या स्वार्था खातीर, पैशा खातीर, लुटी खातीर आयज हेंच्यांनी तो ब्रँड काबार केला. आनी तेकाच लागून इंटरनॅशनल फॉरेन जे डेलिगेट या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक येवंक जाय ते आयज खूब कमी जायत आसा, कमी जाता. आमचे कडेन जो पुरावो आसा तो दाखोवन दिता की हे कितले पयशे दर वर्सा खर्च जातात. आमचे कडेन पुरावो आसा तितून दर वर्सा कितले प्रायव्हेट स्पॉन्सर येता. सांगपाक अजाप दिसता फाटल्या वर्सा 2023 ह्या एडिशनाक फक्त 5 लाख स्पॉन्सरशीप. इफीक येदो व्हडलो इव्हेंट, इंटरनॅशनल इव्हेंट, आनी फक्त 5 लाख हे ऑफिशियल हे आमकां स्पॉन्सरशीप मेळ्ळी. हांगा ऑफिशियल आंकडो हो सरकारचे कागद हे दाखोवन दिता. गांवांत जर एक टुर्नामेंट केलो, गांवांत जर एक फुगडी स्पर्धा केली, घुमट आरती स्पर्धा केली जाल्यार कितल्या लाखांनी भुरगे एकठांय करता आनी आमचे हे पॉलिटिशियन तांकां लाखांनी पयशे दिता. बीजेपीच्या सगळ्या मंत्र्यांक आनी आमदारांक खबर आसा. आनी इफी हो येदो व्हडलो इव्हेंट, तेका फक्त ह्या सरकाराक 5 लाख स्पॉन्सरशीप मेळटा. अजापाची गोष्ट. आनी तेकाच लागून आमकां दिश्टी पडटा की जेन्ना तुमचो हो इफीचो ब्रँडूच ना, कोण स्पॉन्सरशीप दितलो तुमकां? कोण तुमचे डेलिगेट, फॉरेन डेलिगेट कित्याक येतले? आनी हे इफी तुमी ज्या तरेन आयज तुमची वाटचाल दिश्टी पडटा, की इफी पळयल्या उपरांत आमकां दिसता की इफी जे आसा ते फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट जाल्ले आसा. आनी ह्या इफीक गोंय सरकाराक जो वांटो आसा तो फक्त एक एजंटाचो, ट्रॅव्हल आनी हॉस्पिटॅलिटीचो फक्त एजंट जावन हो सरकार काम करता. एक प्रश्न आसा परतून एकदा की ह्या इफीचो गोंयांक फायदो कितें? ह्या इफीचो गोंयकारांक फायदो कितें? ह्या इफीचो गोंयची जी फिल्मां आसा आनी फिल्माचे प्रोड्युसर, कलाकार आनी डायरेक्टर आसा तांकां फायदो कितें? 26 कोटी तुमी गोंयकारांचे म्हणटात. पयलीं ते सरकार रिणान आसा. रिणां काडून काडून सण साजरे करपी हें सरकार. तुमी परतून एकदां हो सण, हो इव्हेंट परतून एकदां ते 26 कोटी कित्याक खर्च करता? तो वाडात तुमचो आंकडो अशें कितें इफीक जाता? कसलो चमत्कार, कसलो झगमगाट आनी कसले तुमचे कसले आयोजन हे आसा ज्या वरवीं तुमी हो आंकडो वाडयत आसा, ज्या वरवीं तुमी हो लूट वाडयत आसा, तुमचे कमिशन हे आता वाडत आसा. कितें तरी तुम्ही चमत्कार करपाचे आसा हे मुख्यमंत्र्यान सांगले ना. सो 2020 जेन्ना तुमचे हे खर्च जो आसलो तो 12 कोटी, 24 तुमचो खर्च 28 कोटी.
डबलापेक्षा चड कितें तरी तुम्ही चमत्कार करता, कसले तरी तुमचे आयोजन जावन आसा. सो हो एक व्हड प्रश्नचिन्ह आमच्या मुखार हांगा उप्रासता. तेन्ना आमी ह्या सरकारा कडेन मागणी करता की तुमचो जो मनी मेकिंग मशीन जे आसा ते मनी तुमच्या इश्टा खातीर हो वापरू नाका. हे जे कोटींनी रुपया जे गोंयकारांच्या कष्टाचे टॅक्साचे पैसे जावन आसा ते गोंयचे उदरगतीक चालीक लाया, गोंया खातीर चालीक लाया. असो चोर इव्हेंटाच्या शेवटी याचे कोण कलाकार तयार झाले, फिल्म सिटी खंय पावली. आता गोंयान तुम्ही जर आमी पळयले जाल्यार गोंयान फिल्म फेस्टिवल, गोवा फिल्म फेस्टिवल जावपाक जाय आसले, ते खंय पावला. गोवा फिल्म फेस्टिवल जावपाक जाय आसले ते अजून जावपूच ना. कित्याक जावना? गोवा फिल्म फेस्टिवल कित्याक जावना हेचे उत्तर मुखेलमंत्र्यांक दिवचे. आणि जे हांवें उलयलां, जे आंकडे हांवें सांगल्या, जावं हांव जे उलयलां ते फट म्हणून मुखेलमंत्र्यांक सांगचे. हांव चॅलेंज करता मुखेलमंत्र्यांक, जे आंकडे हांवें सांगल्या ते फट. आणि मुखेलमंत्र्यांक जे सांगला 8,000 फाटले जायती वर्सां 8,000 डेलिगेट येता, हे खरें, हे प्रूव्ह करचे मुखेलमंत्र्यांक. हे 28 कोटी हे कित्याक खर्च जातले, कशे खर्च जातले हे मुखेलमंत्र्यांक सांगचे. 2020 जर 12 कोटी तुमचो खर्च जाता जाल्यार 24 तो 28 कोटीचेर कसो पावता हे स्पश्टीकरण दिवचे. टॅक्सीचेर तुम्ही कितले खातात, हॉटेलांचेर कितले खातात, ऍडव्हर्टाइजमेंटाचेर कितले खातात, एअर फेराचेर कितले खातात, रावपाची व्यवस्था करता थंय कितले खातात, तुमच्या कार्यकर्त्यांक कितले दितात, हे सगळे गोंयकारांपर्यंत मांडात सांगून दियात. तेन्नाच कळटले की हे सरकार जे आसा ते गव्हर्नमेंट विथ डिफरन्स. म्हाज्या जे सांगपाचे आसले ते जवळ जवळ सोंपलेले आसा. जर तुमकां कितें ह्या विशयाचेर प्रश्न विचारूंक जाय जाल्यार मुजरत तुमी विचारूंक शकता. अमरनाथ, पूर्वी तुवें प्रेस कॉन्फरन्स केली, विशय हायलायट केले, पुनूय प्रेस कॉन्फरन्स केला, विशय हायलायट केला. आउटकम कितें, पूर्व कितें रिजल्ट येयलो? फक्त कॅलेंडर इयर तुमी प्रेस कॉन्फरन्स करता, इफीची कितें जाता ताचें इफी घेवन रिजल्ट काय ना. तशेंच केशी आयज बसून काँग्रेस पार्टीन पुलिशेन घातल्या, विजिलन्सान घातल्या, त्याचो आउटकमूच येयना. सो सगळी यंत्रणा जी आसा ती तेंचे कडेन आसा. सो इफीचेर ना हेर विशयाचेर घातल्या. इफीचेर तुमी एवरी इयर हायलायट करता, हे स्कॅम जाला ते जाला, पूण काय ना आता रिजल्ट करपाक काय ना. हायलायट फाटल्या वेळार जेन्ना हायलायट केल्ले तेंचे कडेन त्या वेळार आमचे कडेन ऑफिशियल डॉक्युमेंट हातीन नासले. ह्या वेळार आमच्या हातीन ऑफिशियल डॉक्युमेंट आसा. आनी तेच्या व्यतिरिक्त हो इव्हेंट जाल्या उपरांत आमी RTI घालतले. जे प्रश्न आमच्या मनान आसा, जे प्रश्न आमी तुमच्याय मुखार मांडल्या, त्या सगळ्या विशयाचेर RTI जातले. आनी इफीच्या विशयाचेर आमी गंभीर रित्या ही ज्या ज्या जाग्यार तेंचे केसी घालपाक जाय, कंप्लेंट करपाक जाय, ते निश्चित करतले. लास्ट इयर बेजलेस केले तर तुमी एलिगेशन केले ना, बेजलस नासले. ना बेजलस कांयच नासले. दे वर ऑल दी फॅक्ट्स. पण जे गव्हर्नमेंटाचो पुरावो आसता, गव्हर्नमेंटान दिता, तो त्या वेळार आमचे कडेन नासलो. आयज आमचे कडेन तो पुरावो आसा. तो आंकडे तुमकां तेका लागून सांगले की 2020तले 4 वर्साचे आंकडे आयज आमचे कडेन आसा. ह्या वर्साचो परतून एकदा आंकडो जेन्ना आमचे कडेन मेळटलो तेन्ना आमी निश्चित रूपान तेचेर आमी कागाळ करतले. तुम्ही बाकीच्या फेस्टिवलांत सुद्दां डेकोर पार्ट किंवा जो इव्हेंट करतात सगळे, ताजेर खुबशे फावटी उलयला, पूण इफ्फीचेर अजून पर्यंत आयच्या तुमच्या प्रेस कॉन्फरन्सान डेकोर जे कॉन्ट्रॅक्ट दिता ताजेर काय तुमकां कितें दिसता कितें आसा? कारण 28 crores खंय स्पेंड जाता, तुमचे कडेन कितें ब्रिफींग आसा, खंय खंय स्पेंड जाता, मेजर अमावंट खंय स्पेंड जाता? ना, तोच आमी आतां मागपाचे आहा. हो इव्हेंट जाल्या नंतर आमी तो मागपाचे आसा. सो मागल्या नंतर परत एक
एकदा तुमच्या मुखार येता आणि रोखडीच ज्या जाग्यार कागाळ करपाक जाय ती निश्चितपणान करता. 28 कोटी म्हणजे केदो व्हडलो आंकडो आसा. ते 28 कोटी जर गोंयच्या उदरगतीक खर्च केले जावं 28 कोटी ते जे आमची बायलां आसा तेंचे पयशे मेळोंक ना, जे सिनियर सिटीजन आसा तेंचे पयशे मेळोंक ना, जे आमचे स्टुडंट शिकता तेंची स्कॉलरशीप मेळोंक ना. आमकां तितले सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे पुरुष पुरावो आसा. इफी खातीर 2023 76 लाख 76 lakhs.95 इतलेच. एक कोटी सुद्धा ना, 76 लाख, फक्त 76 लाख पोरूच्या वर्सा येयले. ओके अमरनाथ बाबा आनी कितें म्हटलें की फिल्म फायनान्स स्कीम जी आहा पळय तेजेर एक उलयलो ती काँग्रेसीच्या टायमार ती प्रमोट केल्ले, पूण आतां केन्ना पर्यंत लास्ट दिलें ती खबर आसा? हे आतां फाटल्या 4 वर्सांक तर तेंचे बंदूच आहा ते, म्हणजे काँग्रेस गव्हर्मेंटान चालीक लायली त्याच्या नंतर जे बीजेपीचे सरकार येयले ते बंदूच आहा. ती फायनान्स स्कीम तेंच्यान चालीक लागूच ना, ती जाली ती शोभाकरान पावली. अमरनाथ बाबा आता तुम्ही म्हटलं की 28 करोड खर्च येतात इफी खातीर. मुख्यमंत्र्यान सांगला 28 कोटी आम्ही खर्च करतले म्हणून. ओके 28 कोटी खर्च करतले म्हटलं मुख्यमंत्र्यांनी इफी खातीर. आणि दुसरी एक म्हटलं जाल्यार आता तुम्ही उलयले की 7,000 वयर डेलिगेट येतात, म्हणजे ते टुरिझम आणि लोकांचे बिझनेस बी जाता न्हू. आणि दुसरी एक खबर जर इतले खर्च करिना जाल्यार मागीर इफी दुसरे कडेन वयतली न्हू अदर स्टेट. इफी दुसरे कडेन गेली जाल्यार गोंयांत कांय लुकसाण जावपाचें ना. गोंयांत तितके कांय लुकसाण जावपाचें ना. जर ही इफी आमकां अशें म्हणपाचें ना की इफी दुसरे कडेन व्हरात पण आनी इफी बंद कराय म्हणून आमी, पण ह्या इफीच्या वरवीं ज्यो स्किमी जशे फिल्म फायनान्स स्कीम ती चालीक लावपाक जाय. गोंयकारांक गोंयचे जे फिल्म फ्रेटर्निटी आसा तांकां मदत जावपाक जाय. गोंयचे जे फिल्मां आसा ती ऑफिशियल सेक्शनान प्रदर्शीत जावपाक जाय. पयलीं काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना दर तालुक्यांनी हे फिल्म फेस्टिवल म्हणजे त्याच्या निमतान सगळ्याक कार्यावळी जाताल्यो. त्या वाठारांतले कलाकार माची मेळटाली, त्या वाठारांत ते धालान भुरगीं व्हड भुरगीं विविध कार्यक्रम जाताले. सो तो इफी तसो जावचो जेच्या वरी गोंयकार तितून इन्वॉल्व जातले, गोंयकारांक फायदो जातलो. तेन्ना मागीर इफी करपाक कांय हरकत ना. ही इफी फक्त बीजेपी खातीर आसा, मनी मेकिंग मशीन. इफ्फीचो हेतू वर्ल्डातले सगळ्यात बेस्ट फिल्माचे फेस्टिवल. सो गावांनी वचून दाखोवप हे एक्स्ट्रा विच इज ओके, तुम्ही म्हणटा ती गोष्ट. पण इफ्फीचो खरो हेतू असा की वर्ल्डातली सगळ्यात बेस्ट फिल्मां डेलिगेट जे आसा कोण येता तेंकां तेंच्यांनी पळोवप आनी शिकप. सो हो जो तुम्ही सांगता तो इफ्फीच्या भायलोच प्रकार आसा. इट इज नॉट अ इफ्फी जी पयलीं जाताली. इफ्फी तितून अशें कांय जायनाशिल्लें. सो फर्स्ट इफ्फी जेन्ना जाल्ली किंवा फर्स्ट टू 40th इफ्फी जेन्ना जाली तेन्ना फक्त फिल्मां दाखयताले आनी सगळ्यात बेस्ट फिल्मां आनी आजूनय दाखयतात. द सिलेक्टर्स इज नॉट फ्रॉम गोवा, सिलेक्टर्स इज फ्रॉम DFF ऑर जे NFDC आसा. सो ह्यो प्रकार जो आसा तो इफ्फीक अशें लागना. सो ताजेर तुमी स्ट्रेस करच्या परस इफ्फीन जे चलता ताजेर कित्याक स्ट्रेस करिना? आमी स्ट्रेस आमचो पळय व्हडलो स्ट्रेस म्हणजे हे 28 कोटी जे आसा गोंयकारांचे पयशे आमकां काय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जसो आंकडो आसा ऑफिशियल 76 लाख, 1 कोटी सुद्दां आमकां मेळना आनी आमी 28 कोटी म्हणटा. सो आमकां हुस्को आसा गोंयचो, हुस्को आसा गोंयच्या पयशांचो. इंटरनॅशनल फिल्म जाता ऑफ इंडियेचे जाल्यार इंडिया केंद्र सरकारचो एका पाठबळ मेळपाक जाय काय नाका? मेळपाक जाय. आनी ते पाठबळ घेवपाक गोंय सरकारान प्रयत्न करपाक जाय काय नाका? करपाक जाय. जाल्यार मुख्यमंत्री ते कित्याक करिना? 50-50 तरी जावपाक जाय. फक्त आमी व्हडली बातां दाखयली, छतां दाखयले, पण हांगा रातचे जेवण जर आमचे कडेन ना जाल्यार हे फेस्टिवलां करून फायदो कितें? की आमी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल करता पण आमच्या घरात जेवणच ना, आमी दुसऱ्या कडसून मागोन हाडटा आनी खाता. हो प्रकार जावपाक जाय. सो इफीक एक स्टँडर्ड आहा तो स्टँडर्ड आसपाकूच जाय. पण त्याच बरोबर गोंयाची जी लूट आसा, गोंयकारांची लूट आहा ती बंदपाक जाय. हो आमचो उद्देश आसा. 28 कोटीचे काम जायना न्ही सर. 28 कोटीचे काम जायना. जे तेंच्यानी सांगला तितले काम जायना अशें तुमचें म्हणणें आसा. 28 कोटी लागूच शकना. जो आयोजन गोंयांत जाता इफीचे 28 कोटी खर्च जावंच शकना. 2020 जर 12 कोटीन तुमचें काम जाता जाल्यार 2024 इतली म्हारगाय आनी इतले कितें चमत्कार?
कसो इतलो बदल इतलो फरक जावंक शकता हेच प्रश्न हो आसा. पण सर जेन्ना सेंटरान आनी स्टेटीन काँग्रेस सरकारांतले तेन्ना इतली खातीर 50-50% ऑर्गनायझेशनाक पयशे मेळटाले सेंटरांतल्यान तशें चलताले पयलीं 50-50 मेळनासलो तरी आसतना काँग्रेस एकूच टर्माक तेन्ना काँग्रेस गव्हर्नमेंट आसले पण जायतो आमकां पाठबळ जे केंद्र सरकाराचे मेळटाले आनी असलो वायफळ खर्च जायनासलो असलो उपाट खर्च जायनासलो जितलो खर्च करपाक जाय तितलोच खर्च जातालो. आयज प्रश्न आसा की 28 कोटी म्हणून आमी कितें साध्य करता 28 कोटी म्हणून गोंयकारांक कितें मेळटा हो प्रश्न आसा. थँक्यू.